ह्या उदका बद्दल आमकां खूब अशे त्रास जाता. म्हणजे म्हाका दिसता हांव सांगूंक शकना कितले दीस ते आनी कितली वर्सां ते, पूण सारकें उदक येना नळाचें. केन्ना येयलें जाल्यार सकाळीं येता, लेट नाल्यार 12च्या उपरांत येता. दनपारा का रातचे? ना, रातचे बी येता, दनपारा बी 2च्या उपरांत येता. म्हणजे घरान कोण नसता तेन्ना उदक येता. नळाचे खूपच म्हणजे खूपच हे आणि हांगासर उदकाचो सोर्सच ना. फक्त टँकरीच्या भरोश्याचेर लोकांनी हांगासर हे काडपाचे आणि ती बी टँकर सकाळी फुडें पावली तर बरी आसा, नाजाल्यार तर लोकांचो भरपूर प्रॉब्लेम. लोक सामके अशे उदकाक लागून मेळटात हेका येता सामके अशे. नळाक उदक येना ताचो सगळ्यात चड फटको बायलांक. हे गांवच्या बायलांक आयदनां कपडे धुवंकूय उदक पावना. गांवांत येता तो टँकरूय बेभरवशाचो. पाणी आमकां 2-3 वर्सां आयली पाणी सारकें मेळना टायमार. मग त्याच्या खातीर कितें? कंटिन्यू मेळटालें, आतां 2-3 वर्सां जाला पळय सारको प्रॉब्लेम म्हणटा 2-3 वर्सां जाला आता. पाणी मिळत नाही टायमाला. कुठे बाहेर जायचं म्हटलं आम्हाला बाहेर पडायला मिळत नाही. म्हणजे 2-3 म्हणजे असे टायमिंग वरती असं नाही, म्हणजे तोच प्रॉब्लेम आहे मेन म्हणजे असं. होय, म्हणून आम्ही काम नाही आम्ही पावा नाही लवकर बेगीन. हो, आमका मोठा उदकाचो प्रॉब्लेम आम्ही सांगले पंचायत सांगले आम्ही म्हणल्यार त्यांच्यावर हे करू जे हे पाणी हे करता त्यांच्यानी हे करू माहिती त्याचे विचार करून. सकाळ उदीक वयता 5-6 जाले 7 जाले म्हणून उदीक ना. हे पावस झाल्या उपरांत सेम पावसात प्रॉब्लेम. सुद्धा होता सेम प्रॉब्लेम की आता कितले वर्ष जाली अशेंच. गांवांतले शाळा स्कुलांच्या भुरग्यांचे हाल. शाळेक वतना भुरगीं उदकाची एक बाटली घेवन वतात खरी, मात इंटरवला मेरेन ती काबार. मागीर भुरग्यांक उदक ना, शाळेंतले नळ सुके. आमच्या स्कुलान खूप पाण्याचो प्रॉब्लेम जाता. आमकां खूप पाणी मेळना. केन्ना आयदनां आमी टिफीन खाता तेन्ना डबो बीन धुवपाचो डबो धुवपाक उदक मेळना. तेन्ना टॉयलेटी वयता तेन्ना उदक नासता. हांगासर पाण्याचो खूप प्रॉब्लेम आसा. आमच्या घरा कडेन रातचे 10-12 बी पाणी येता. आणि आमकां एक टँकर येता ती खरें सकाळचे येता खरें, आमकां स्कुलान येना. स्कुलान येताना आमी 1 लिटरचे उदीक हाडटा. आमचे ते दनपार मेळ्ळ्यान सोंपता. मागीर आमकां क्लासाक बी पिवपाक उदीक पावना ते. आणि सबंद पिशेल्यान उदक नासता. नळाक आमकां बेगीनच्या बेगीन उदक दिवचे, 24 तास उदक दिवचे आमकां. सरपंच म्हणटात 70तल्यान खंय उदक पणजे म्हापशा व्हरतात, मात 70च्या लोकांचे उदकाक वणवण जाल्यार फायदो कितें? लोक वग्गी रावतात म्हूण गृहीत धरचे न्ही. आणि ह्यान पयलीं गोवा गव्हर्मेंटान आमकां सांगलें की उदीक तुमकां म्हणजे एक तेंचे न्यूज फ्लॅश केल्ली, उदकाक लागून केन्ना त्रास जावचे ना, 24 वरां उदीक मेळटलें. हांगा हे पळय दिसांसून एक दीस उदीक येना. हो नळ पळय, आतां हे पळय टायम 12 जाला, उदकाचो थेंब ना हांगा. हे पळय ही परिस्थिती. तेन्ना हांव प्रुडंट मिडियाक थँक्यू म्हणटा, तुमी आमची हेची दखल घेतल्या बद्दल. की आमच्या सारखे सामान्य लोक आमी रस्त्यार येवं शकना. हेजो अर्थ आमी येना रस्त्यार, हेजो अर्थ आमकां येवपाची ताकद ना अशें ना. आमी रस्त्यार केन्ना हाडूं शकता लोकांक आनी येवं शकता. पूण कितें आसा, लास्ट रस्त्यार येवन प्रदर्शन करच्या पेक्षा आमी पयलीं मिडियाच्या माध्यमांतून तांकां सांगता की तेंच्यांनी हेजेर इग्नोर करचें न्हू. हो मेजर प्रॉब्लेम उदकाचो म्हटल्यार. आता त्यांची एक आमकां एक डिमांड येयला की एक मिटींग घेवची म्हणून तेंचे पंचायती. फक्त आमचो जेई टू कन्सर्न जेई दिवेचे आसा म्हणून नेक्स्ट वीकाक आमी ते मिटींग दवरता. बुधवार आसता तांकां पंचायतीन मिटींग दवरून तेंचे कितें आसा तें आयकून घेता. आनी आमकां खबर आसा तांकां उदक टेल एंड जाल्यार उदकाचे प्रॉब्लम आसा. पण तेंचे आमच्या कडेन डिमांड आसा की आमकां दिसाचे उदक दिवं. पण आसा ते परिस्थिती आमी दिसाची दिवपाक शकना. रातचे 6 ते सकाळी 6 उदक आसता सगळे लोवर एरिया. फक्त मातशें हायर लेवल आसा तांकां मातशें लेट येता उदक 10 आनी केन्नाय थोडेशे कितें प्रॉब्लम इलेक्ट्रीक प्रॉब्लम जाता किंवा आनी कितें जालें जाल्यार तांकां पावना. पण सामकें उदक ना तें म्हाका तर दिसना तशें. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.